योगार हांव संदीप पिळगांवकर, सुरवेक हेडलायन्स. वेर्ना इंडस्ट्रीज असोसिएशनान वेर्ना इंडस्ट्रीज इस्टेटाक ट्रक टर्मिनलाक मेळोवन दितले सुवात सांगले उद्देग संघटनेच्या अध्यक्षांनी. सांखळे कारापुरा वाठारेश्वर देवाचो वर्सुकी दीस मनयलो दबाजान. थळाव्या वाड्यावयल्या बायलांनी दिवजा पेटोवन वाठारेश्वराची केली होरावणी. उपरांत पुंडलीक नायकाचे धनिया देवचारा ह्या नाटकाचो लोकांनी घेतलो आस्वाद. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. वेर्णा वाठारांत रस्त्यार येरादारीक ट्रक आडखळ हाडून अपघात जावपाक लागल्यात. देखून वेर्णा इंडस्ट्रीज असोसिएशनान वेर्णा इंडस्ट्री इस्टेटाक ट्रक टर्मिनलाक सुवात तयार करून दितले अशें सांगलां. त्या भायर सगळ्यो साधन सुविधा मेळोवन दितले अशें उद्देग संघटनेच्या अध्यक्षान वेर्णा येरादारी पुलीस कॅबिनाच्या उक्तावण सोहळ्यात सांगले. ऐकात. वेर्ना इंडस्ट्रियल असोसिएशनान आयज जे ट्राफिक पुलीस जे रस्त्यार ड्युटीक आसता त्यांच्या खातीर आयज हांगा हे कॅबिन दिल्ले आसा आनी हे कॅबिनान टॉयलेट जावं रेस्टिंग रूम सगळे आसा जेणे करून एक ट्राफिक पुलीस जे समज वताक रावता तांच्या खातीर रेस्टिंग टायम मेळचो. दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट ही ओल्डस्ट स्टेट आहा आनी ह्या इंडस्ट्रीन आयज ठरयल्लें आसा की हांगा ट्रक टर्मिनल जे पार्किंग टर्मिनल जाय जे रस्त्याचेर अख्खे आमी हायवेक पळयतात की ट्रक रावल्ले असतात आणि त्याच्या खातीर जायते ट्राफिक कंजेशन जाता, ट्राफिकाक त्रास जाता. त्याच्या खातीर एक ठरयल्लें आहा की एक वेर्ना इंडस्ट्रीटीन एक पार्किंगे खातीर ट्रक टर्मिनल करतले आणि तांकां थिंगा कॅन्टीन फेसिलिटी आणि बाकी टॉयलेट फेसिलिटी सगळे फेसिलिटी दितले जेणे करून बाकी लोकांक जे ट्राफिका खातीर कंजेशन जाताले एज वेल एज जे ट्रक्स जाताले तेंच्या ड्रायव्हरांक त्रास जाताले हे जावचे ना. Environment for police here is really phenomenal, and they were really kind of getting scorched in the hot heat. So over a discussion with the Vasco traffic PI, this idea of a small cabin came into mind. And when I just posted, within like Mr. Somaya said, the senior Somaya, Mr. Chandresh, he immediately said, I will do it. And within about 1.5 months, this whole project has taken ground. So this is one of the initiatives, and one major thing we want to take up is the truck terminal part. Right now we don't have a space in industrial estate as such, but we have been talking to Komudat people, and we are planning to have a full-fledged truck terminal with total amenities what just now Moses has spoken. With the amenities like their canteen, their restroom, they can take a bath or they can charge their cargo there. So this kind of thing, and it will generate lot of employment for the locals. Very supportive. In fact, they have also taken up and identified a place somewhere along that side to my left for setting up a truck terminal, because we don't have place for these trucks to halt. You need a truck terminal with amenities as well, so that drivers take a rest also. There are times when we have to halt the traffic when road construction is going on, all that. But we do not know where to halt them. We have to halt them by the roadside. Then sometimes these trucks carry perishable goods. In fact, when the Atal Setu, both wings were under repairs, we had to halt traffic, heavy traffic, and we used to leave them at night. Problem was perishable. When they were carrying fish and all, the stuff used to get spoiled, and there were complaints. So then we started slightly increasing the time for the truckers, because they also shouldn't suffer a loss. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि संगीता ओली. वेगवेगळी वखदी वनस्पती आणि स्थलांतरीत सुकण्यांची 36 वेगवेगळी जाती आशिल्ली बागाच्यो 5 दोंगुल्ल्यो येता त्या वर्सांनी सामक्यो वेगवेगळ्यो दिसतल्यो. 2025 वर्साचो ODP काडून उडयल्या आणि नवो मसुदो तयार करपा खातीर नियाळ समिती स्थापन केल्या. तरी NGO आणि पर्यावरणवादी मानतात की ही फकत दोळ्यांक पानां पुसपाची गजाल जावन आसा. पळयात. वो असो एक ट्युरिस्ट स्पॉट आसा ज्या जाग्यार मोर देन 36 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, डिफरंट टायप्स ऑफ बर्ड्स. हांगर बर्ड वॉचिंगाक ट्युरिस्ट येताले. फॉरेनरांक जाल्यार तो एक हॉटस्पॉट आसलो बर्ड वॉचिंगाक. झाडां
तरेतरेची असली मेडिसिनल प्लांट असली, पण आयज या बागा हिलाची अशी परिस्थिती झाल्या की बिल्डर लॉबीन आपणाच्या सेल्फ इंटरेस्टाक लागून ही सगळी बायोडायव्हर्सिटी जी आसा पळय ती काबार केलेली आसा. झाडां सगळी कापल्या, मेडिसिनल प्लांट कापून ती जळयल्या. तरी आसतना आयज ते खंयसरूच स्टॉप करिना. पण जे पयलींची ओडीपी 2025 जी कलांगूट कांदोलीम ओडीपी 20 जी नोटिफाईड जाल्ली त्या हेचेर आमी ऑब्जेक्शन घातलेले. मागीर एक गव्हर्मेंटान आमच्या एक हे केलो की पॉलिटिकल स्टंट केलो एक, म्हणून लागले ओडीपी आमी विड्रॉ करता ती सारकी ना. त्या स्टंटाचे लोकांक अशें दिसलें बाबा खरेंच हो गव्हर्मेंट परत येयला पळय ती ओडीपी सारकी आनी करेक्ट करतली म्हणून. पण आयज जी ओडीपी तेंच्यांनी परतून रिवायव करून भायर काडलेली आसा पळय तितून अशें दिसता की इट इज गॉन बॅड टू वर्स्ट. हे प्लॅन कशो कितें ते आमकां कांय खबर ना, पण आमकां अशें दिसता की हो प्लॅन करताले जेन्ना पयलींची ओडीपी सुद्दां केल्लेली पळय तेन्ना सर्टन ऑफिसर्स आसले, रिव्ह्यू कमिटीनी तेच ऑफिसर्स जेंका पळय सांगता बाबा ती ओडीपी सगळी डिस्ट्रक्टिव्ह आसा म्हणून सांगतात, तेच ऑफिसर्स येवन रिव्ह्यू कमिटीन बसून परतून दुसरी ओडीपी तयार केली आणि इट इज गोईंग अ बॅड टू वर्स्ट. ओडीपीचेर तुम्ही पळोवशात तर जाल्यार रस्ते दाखयल्या जी नो डेव्हलपमेंट झोन सुद्धा हा ते सेटलमेंट करून उडयल्ले आसा अँड दॅट इज टोटली इन द इंटरेस्ट ऑफ बिल्डर लॉबी. गांवांक कांय फायदो ना हेचो, पूण गांवांक हे नुकसान जातलें कित्याक हे बागा हिल जे आसा पळय इट इज अ फ्रजायल हिल. ते खडपांनी आनी हितून न्हू फकत मुरम एकठांय जाल्लो आसा आनी जर तर हांगर व्हडलें मेगा कन्स्ट्रक्शन जालें कितें डेव्हलपमेंट जालें ते आख्खें हिल केन्ना सकयल कोसळोन वचत तें सांगूंक जायना. आनी हें जर हिल कोसळ्ळें जाल्यार सकयल जो लोक रावता आमचो लोकल धाकटी घरां घालून त्यांच्या घरांक हें थ्रेट आसा. एक सांगपाचें म्हटल्यार एक रिपोर्ट तयार केल्लो डॉक्टर माधव गाडगिळान आनी तांणी 3 स्टेटीचे रिपोर्ट तयार केल्ले, एक तामिळनाडू, दुसरो केरला आनी तिसरो गोवा. या तिनूय रिपोर्टान तेणी सांगलेले जर आमी आमची झाडां आनी दोंगर आनी बाकीचे सराउंडिंग एनवायरमेंट सांबाळना जाल्यार ड्यू टू ग्लोबल वॉर्मिंग एक सुनामी येवपाची शक्यता आसा म्हणून. आनी त्याच्या रिपोर्टांसून 2 स्टेटीन ऑलरेडी सुनामी हिट जाल्लेली आसा जे तेणी खूप पयलीं सांगलेले. तेंच्यांनी तेचेर मेजर्स घेवंक ना. 2 स्टेटीचेर तामिळनाडू मोर देन 3,000 पीपल डायड, केरला thousands ऑफ पीपल डायड आनी थर्ड तेणी दिल्लेली शिटकावणी दिल्या इवन द गोवा गव्हर्मेंटाक शिटकावणी दिला गोवा कोस्टल. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, सृष्टी आथानीकर आणि ओमकार देशप्रभू. शुक्रारा साखळे कारापुरा वाठारेश्वर देवाचो वर्सुकी दीस दबाज्यान मनयलो. थळाव्या वाड्यावयल्या बायलांनी दिवजा पेटोवन वाठारेश्वराची होरावणी केली. त्या उपरांत पुंडलीक नायकाचे धनिया देवचारा हे नाटक विठ्ठल मन सांगाती ह्या कारापूर तिस्का वयल्या पंगडान भोव प्रभारी रितीन खेळयले. देवचाराचे कल्पनेचेर गोंयचो ज्येष्ठ नाटक बरोवपी पुंडलीक नायकान धनिया देवचारा हे नाटक बरयलां. देव आनी राकेश हांचो मदलो हांव. आयज म्हजी लोकांक गरज पडना, पूण म्हजें एका तेंपा वयलें स्थान कितें आसलें तें जाणा जावन घेयात अशें देवचार सांगता आनी प्रेक्षक निमण्या खिणा मेरेन नाटकांत गुल जातात. नितीन नायक ह्या तरणाट्या दिग्दर्शकान हे नाटक चडांत चड प्रभावी आनी वास्तववादी जातलें हाची जतनाय घेतल्या.
पळयात काय देखावे. मूळचे भरे कर पुराडी लाकडा फोडप त्याचे भरे बांधप आणि विकप होच आमचो व्यवसाय. जाल्यार एक दीस कितें जावचें, उश्टा खाणार कामोर हाकेक गुती आणि हातान कुराड घेवन रानांत गेलो. वता वता म्हटल्यार दंपार जाता. आतां भूक लागली आणि थंय एक सुवात नितळ केली, पसरली काम बसलो सोडली गुती म्हळ्यार तांदळाची भाकरी. उश्टा जेवचे आदी मातशें कुट्ट करपाचें समज, वांगडा एक ल्हानशी बाटली व्हरतालो. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. थाय नव्या वर्साच्या निमतान बेनियन ट्री रेस्टॉरंटान जेवण आनी संस्कृताय ही कार्यावळ घडोवन हाडली. थायलंडच्या मुखेल शेफान तिच्या पंगडा सयत थाय खाणा संस्कृतायेचो उत्कृश्ट अनुभव दितलो. त्या भायर थळाव्या लोकांक आनी पर्यटकांक थाय खाणा संस्कृतायेचो एक भाग अनुभवपाची संद मेळ्ळी. पळयात. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, सुभाशीश गोवेकार आणि संगीता ओली. 2023-2024 वर्साच्या अर्थसंकल्पात काजूचे मुळावे मोल 125 रुपया वयल्यान 150 रुपया केला. पणजेत चालू आशिल्ल्या 2 दिसाच्या काजू महोत्सवाच्या उक्तावण कार्यावळी वेळार
मुख्यमंत्र्यान सांगले. तशेंच गोंय रायन उदरगत महामंडळ वरवीं दर वर्सा राज्य पावंड्या वयलो महोत्सव म्हणून काजू महोत्सव आयोजीत करतले अशें ताणें जाहीर केलें. पळयात. एक इनोवेटिव्ह आयडिया, एक इनोवेटिव्ह कन्सेप्ट घेऊन डॉक्टर दिव्या राणे हाणे हो सुरू केला. आणि विश्वजीत बाब राणे, श्रीपाद भाऊ या सगळ्यांची रिक्वेस्ट असा की ज्या पद्दतीत आम्ही इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल मनयता, आम्ही ज्या पद्दतीत फाटले पर्पल फेस्टिवल मनयले, ज्या पद्दतीत आम्ही वाईन फेस्टिवल एवरी इयर करता, आज हांव डिक्लेअर करता की कॅश्यू फेस्टिवलूय बी हे एवरी इयर गोंयचे फेस्टिवल म्हणून ह्याच जाग्याचेर आसत किंवा दुसऱ्या जाग्याचेर आसत, बट बडा उमेदीन फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे दर वर्सा करतले हाची हांव खात्री बाळगिता. निश्चितरित्या कन्सेप्ट खूप आवडलो. हांवें मुद्दामून म्हटलें कारण बऱ्याच जाणांक कॅश्यूतले वेगवेगळे प्रॉडक्ट म्हणजे जो कन्सेप्ट आमकां स्टार्टअपातूय येवं शकता, म्हणजे भुरगे हाजेर विचार करपाक शकता. एके वाटेंतल्यान ट्रेडिशनल पद्दत आमी काजू लावपाची कशी तयार करतले आनी तितून आनीक भर कशें घालतले हाच्या खातीर 2 दिसाचे प्रशिक्षण आसतलें, वेगवेगळ्या जाणांक ट्रेनिंग दिवपाचें आसतलें, हें सगळें एके वाटेंतल्यान. आणि दुसरे वाटेंतल्यान स्टार्टअपाच्या माध्यमांतल्यान कॅश्यू पासून नवीन नवीन प्रॉडक्ट कितें जावपाक शकता. आणि नॉट म्हणजे ऑल इंडिया लेवलाचेरच न्हय तर जगाचेर आमी कॅश्यू कदाचित भायरसून गोंयांत आयलो आसत, पण आज आमचे कडेन पोटेन्शियल आसा की कॅश्यू फेणी GI टॅग मेळोन म्हणजे आमचे हेरिटेज ड्रिंक म्हणून आमी प्रमोट करपाचो सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. गोंया राज्यांत फुडले कांय दीस हवामान सुकें उरतलें. एकसुरे सुवातेर धुके पडपाचो अदमास आसा. 16 तारखेक कांय वाठारांनी हलको पावस पडपाची शक्यताय. चडीत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावं येता. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.